मायकल लोबो म्हणटा बलात्कार करतल्यांक जाहीर फाशी दियात, कायदो बदलपाक पंचायतींनी धाडचे थाराव. महिला कार्यकर्ती म्हणटात पुलीस चकमकीची चौकशी जाय. फातोड्डेच्या लोकांनी दिली 2 रस्त्यांक नावां, बाकीबाब आणि जॅक सिकेरीची. पर्रीकराच्या नावाक खर विरोध, नगरपालिकेन उबारल्या नावाचे तकटे. विश्वजीत होच खरो जोकर, खंयच्याय पक्षांत मारता उडी. आता जावंक सोदता मुख्यमंत्री, काँग्रेसीचो आरोप. मुख्यमंत्री सावंताक केलो सादूर. गोंयच्या ड्रग्स वेव्हाराचेर हांवें धाडला प्रधानमंत्र्याक गोपनीय अहवाल, सांगता विनोद पालयेकार. ड्रग्सवाल्यांचेर कारवाय करपाची मागणी. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. हैदराबाद शारांतल्या बलात्काराचे घडणुके उपरांत चौगाय खुन्यांक पुलिसांनी चकमकीत मारतकीर गोंयांतय हाचेर वयर सकयल चर्चा चल्ल्या. सोशल मिडिया सावन भौशीक मळा मेरेन सगळ्याक ही खरिली चकमक काय चकमकीचो फार्स हे जाणाजून घेवंक कोर्टानय आदेश दिल्यात. अशा वेळार भाजपाचो मंत्री मायकल लोबो म्हणटा असल्या दैडिऱ्यांक लोकां मुखार गोळाक लावंक जाय. मात ह्या मळार वावुरपी महिला कार्यकर्त्यांची मतां मात वेगवेगळी आसात. पळयात. बलात्कार आणि खुनाचे घडणुकीची केस एका वर्सा भितर निकालान काडपा खातीर संसदेन कायदो पास करचो आणि बलात्काऱ्यांक लोकांमदीं व्हरून गोळाक मारचो अशी मागणी करपी थाराव घेवन गोंयच्या सगळ्या 189 पंचायतींनी संसदेक धाडचो अशें मायकलान मागलां. I would also request all the village panchayats to take this resolution की amendment जे केला parliamentan on this rape capital punishment, the amendment will be very incomplete as far as time bound is concerned. A strong message should go to those people who are in their mind that I will rape her and I will murder her also. So rarest of the rare case, the entire procedure should complete in 12 months and he should be hanged, and not only in the jail, he should be hanged publicly. अशे एक म्हाका दिसता स्ट्रॉंग अमेंडमेंट येवपाक जाय. हे कारवायेचेर कांय बायल वावुरप्यांनी संमिश्र प्रतिक्रिया उक्तायल्यात. कितें करपाक जाय आसलेलें? पुलिशेन इतले बेगीन कारवाय करपाक जाय आसलेली काय कोर्टाच्या आदेशाची वाट पळोवपाची गरज आशिल्ली? पळयात ही आरती परती मतां. आता इट इज गॉन बियॉन्ड सॅच्युरेशन पॉइंट. आता इतले लोक तयार झालेत की ते स्वतः जर कायदो फॉलो करनात जाल्यार ते स्वतः कायदो आपल्या हातान घेवपाची सुद्दां तयारी झाल्या आणि हे पद्दतीन हे इश्यूचेर बायलो भायर सरल्यात. आमकां आतां वाटी बिटी कांय लावपाचें ना. आमकां वाटी न्ही, पूण आमकां तांकांच लेसन शिकोवपाक जाय जे अत्याचार करता बायलांचे, क्रायम्स करता बायलांचे, हिनियस क्रायम्स करता बायलांचे, बिस्ली क्रायम्स करता बायलांचे, ह्युमन बिंगाचेर जे अत्याचार करता तांचेर असलोच कायदो जावपाचो. हय, हें खरें की आज वेळ आयला की आमी मागपाचें की गिव सेम पनिशमेंट वॉट ही गेव द विक्टम. आणि आमी जे ह्युमन रायट्स एक्टिविस्ट म्हणून बोवाड मारतात ते आमी बी अंतस्करणाक हात घालून विचार करपाक जाय की आमी ते मेल्ते विक्टिमांचो कन्सर्न ह्युमन रायट्स कन्सर्न घेतात काय कितें? काय आमकां फक्त पडला आरोप्याचें. इट इज ट्रू द लॉ प्रोवायड्स फॉर प्रोविजन टू प्रोटेक्ट हिम, पूण तो पडून कितें वता आनी पडून गेलो म्हणटरीच कितें गॅरंटी आसा तो परत तीच क्रायम करचो ना म्हणून? कायदे जेन्ना म्हणल्यार आमचे घटमूट जायना आनी लोकांक भंय जेन्ना म्हणल्यार कायदे तयार करना मनशां भितर तेन्ना म्हणल्यार ह्यो केसीस म्हाका दिसता अश्योच जायत उरतल्यो. परपेट्रेटर्स आर फिलींग दॅट एवरीथींग इज ओके and just because conviction rate if you see is so low that it is not a deterrent. So lot of things will have to look. This is a whole overhaul of the whole criminal jurisprudence with regards to violence against women. As far as the encounter that was reported about the 4 accused, we would want an inquiry to be conducted into this whole affair because sometimes there is often a mismatch between what happens on the ground and what gets reported. We cannot rest at that. We cannot take law into our own hands. For any accused to be punished, a due process has to be followed. And what we need to look at is making this due process of law very efficient. Wherever there is a lacuna, wherever there is a delay, that is where we need to plug the hole.
we have found so many false cases being put on people, like the 2 rape cases that we are assisting in. False cases have been put against the rape survivors. So tomorrow, false cases can be put on anyone, and without a trial, without following the due process of law, they can be shot, saying that it is an encounter. So we have to be very, very cautious when there is public uproar. Just to assuage the feelings of the people, they just catch anyone and say the accused has been caught. Now, in such a situation, if the police projects someone as an accused and then the people start saying kill him because he's done a crime, then without any trial you can kill an innocent. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार, मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. 13 डिसेंबरा मडगांव नगरपालिका फातोड्डेच्या 2 रस्त्यांक मनोहर पर्रीकराचे नाव दिवपाची आशिल्ली, पूण त्याचे 6 दीस आदींच शेनवारा सकाळी फातोड्डेच्या कांय नागरिकांनी एकठांय येवन 2 रस्त्यांक नांवां दिली. बाकीबाब बोरकर रस्तो आणि डॉक्टर जॅक सिकेर रस्तो. फाटोफाट नगरपालिकेच्या कामगारांनी येवन हे बोर्ड उखलून व्हेले. मडगावचे कांय प्रतिष्ठीत नागरिक आणि संघटनांचे फुडारी शेनवारा सकाळी फातोर्ड्या लिंगा कडेन एकठांय जाले. थळाव्या राजकारण्यांचे दादागिरीचो निषेध करीत आणि मडगावचो फामाद दोतोर फ्रांसीस कुलासाचे हस्तुकी रस्त्याच्या नव्या बोर्डाचे उक्तावण केले. रवींद्र भवन सर्कला कडल्यान पोरण्या बाजाराच्या सर्कला कडेन वता तो डॉक्टर जॅक सिकेरा रस्तो आणि मडगावच्यान फातोर्ड्या आणि फुडें फोंड्या वता तो पद्मश्री बाकीबाब बोरकर रस्तो. हे सगळे लोक गेले आणि फाटोफाट आयले नगरपालिकेचे कामगार. त्यांनी बोर्ड निखळावन पिकपीत घालून व्हेले. पळयात हे बोर्डाचे नाटक. फातोर्डा आणि लेट श्री पर्रीकाराक कांय कनेक्शन ना. वी डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट श्री पर्रीकार एक्सेप्ट दैट he couldn't complete a single term. He couldn't carry the MLAs along. It's a different story. But we are opposing to the type of politics जे विजय सरदेसाई करूंक शकता पळय. पयलो तो जॅक शिकेर म्हण ताचें नाव फक्त एक बँड वाजयल्ल्या भशेन करीत रावलो. फक्त वोट सांग. One section of the people he wanted to appeal for votes. नाव घालता आयज ताचें नाव घालूंक ना आयज पासून. मागीर म्हणपा लागलो कब्रस्तान बांदता तांकांय सोडून दिले. आता लेटेस्ट काडला पर्रीकाराचें नाव घालपाक टू अपील टू अनदर सेक्शन ऑफ द वोटर्स. दिस इज टोटली ऑपॉर्च्युनिस्टिक पॉलिटिक्स. बाकीबाब बोरकाराचें जायत आयकूं येतालें. He was a writer, he was a poet, he was a freedom fighter. Eventually he was given Padma Shri and Sahitya Academy Awards also. So he is a great man, and I don't understand why such names of such great people are not even occurring to our politicians, to our municipalities. Iconic road म्हणटा तो iconic कितें आहा हेका हांव समना iconic road कितें आहा म्हणटा. Now some people have decided that it should be named after Padma Shri Bakibab Borkar. It's a good decision and we all are happy about it because a great man of Goa is being honored with a road name. फातोर्डेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. काँग्रेस सोडून भाजपात वचून मंत्री जाल्लो विश्वजीत हो खरो जोकर आशिल्ल्याचे काँग्रेस म्हणटा. काँग्रेसीच्या कोतान आता ताका मुख्यमंत्री जावपाचे वेध लागल्यात खंय. विश्वजिता सारकिल्ल्या गद्दारापासून सादूर रावपाचो इशारोय तांणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक दिला. सरकारी हॉस्पिटलांनी खाजगी भलायकी सेवा उपलब्ध करून दिवपाच्या विश्वजिताच्या निर्णयाक जीपीसीसी अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान विरोध केल्लो. उपरांत विश्वजितान गिरीशान केल्ले आरोप भायरावन ताची धजाय मारलेली. तो केन्नाच खंयचीच वेंचणूक जिखचो ना आनी राहुल गांधीच्या दिल्लीच्या ऑफिसांतलो प्यून जावन रावतलो असो वैयक्तीक आरोपय विश्वजितान केल्लो. विश्वजिताच्या आरोपांक काँग्रेसीचो म्हणयारो उर्फान मुल्लान जाप दिल्या. पळयात तो कितें म्हणटा तो. विश्वजीत राणेक सांगूंक सोदता की गिरीश चोडणकर जो आसा हो दिल्ली जो आसा ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचो सेक्रेटरी आसलो आनी NSYचो जो नॅशनल प्रेजिडेंट आसलो आनी एक मोठी जबाबदारी जी आसा तो आपले कांदार घेवन ताणें जायती युनिवर्सिटीची इलेक्शन केली आनी ती इलेक्शनां जी आसा ती निवडून हाडले कडेन आसा. जेन्ना विश्वजीत राणे हो पॉलिटिक्सान येवूच नासलो तेन्ना गिरीश चोडणकर जो आसा हो मडगांव म्युनिसिपालिटीच्यान आनी कॉमांतल्यान वॉर्डांतल्यान जो आसा कॉन्सिलर म्हणून निवडून येयल्ले कडेन आसलो. आनी काल जो तसो उलयला
हे क्लियर दाखोवन दिता की विश्वजीत राणे जो आसा वो कंप्लीट फ्रस्ट्रेट जाल्ले कडेन आसा. हो म्हादईचो टॉपिक घेवन केन्नाच म्हाका दिसता देशाचे प्रायम मिनिस्टराक ऑर जे अमित शाह होम मिनिस्टराक केन्नाच मेळना. बट हो आपल्याक चीफ मिनिस्टर करपाक लागून कंटिन्यू जो आसा दिल्लीच्यान गोंयाच्यान जे आसा दिल्ली हो कंटिन्यू पावट मारता आनी ताका थंय खंयच म्हाका दिसता थंय स्थान मेळना हें चीफ मिनिस्टर जावपाचें. ताका लागून हें फ्रस्ट्रेशन जें आसा हें भायर येल्ले कडेन आसा. हो जोकर शब्द जो आसा हो विश्वजीत राणेक जो आसा सारको फिट जाता कित्याक हो पयलो काँग्रेसीन आसलो आतां वचून बीजेपीन फिट जाल्ले कडेन आसा. जे जानूस गोन्साल्वीस जो आसलो जेची बॉडी गायब जाल्ली तुवें सांगलेलें की आपूण 4 म्हयन्या भितर क्रायम ब्रांच SIT हांकां घालून लोकांचे मुखार हाडटलो की हें बॉडीचें कितें जालां तें तुवें आजून लोकांचे मुखार स्पश्ट करून दिवना. विश्वजीत राणेन पयलीं फॉर्मेलीन माफियाक जो आसा बूक करचो एज हेल्थ मिनिस्टर. तुवें हेज्या पयलीं 2017 जेन्ना आमची सरकार जावपाचें आसलें काँग्रेस पार्टीचें तेन्ना पसून हो स्पायचें काम करतालो, जासूस जाका म्हणटा, गद्दारीचें काम जेणें केलें. आनी सावंताकूय हांव सांगूंक सोदता गोंयचे चीफ मिनिस्टराक की तुका समोर कोणाचें खतरो आसा तो हो जो मनीस जो हांगाच्यान गेला गद्दार जावन, जो गद्दार एक जाग्याच्यान दुसरे जाग्यार वयता तो गद्दार केन्ना कोणाचोच जायना. तुका हेज्यान खतरो आसा तुवें हेज्यान सतूर रावचें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मांडवी न्हंयत आशिल्ल्या 6 कॅसिनो बोटींक थंयच्यान हालोवचे नात. अशें आसले तरी 7वी कॅसिनो बोट मांडवीत येवपाक दिवचे नात अशें बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबोन सांगलें. मांडवी न्हंयतले कांय कॅसिनो वेऱ्या व्हरपाक साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकारान खर विरोध केल्लो. ते फाटभुंयेर काणकावेर्ल्या आयोजीत केल्ले एके कार्यावळीत मायकल उलयतालो. जे रिवरान आहा सो आहा ते सोच उरतले, 7वो येवचो ना थिंगा. हांव परमिशन 7याक दिना. लोकांक ते मनानसून भायर काडपाक जाय की आमी हे वचोन बंद करतले, आमी ते बंद करतले. नाजाल्यार आमी गोंयान करतले कितें? एम्प्लॉयमेंट हुया. एम्प्लॉयमेंट इज द बिगस्ट चॅलेंज बिफोर दीस. हे आमचे अनएम्प्लॉयमेंट जे आहा हे बिगस्ट चॅलेंज बिफोर दीस गव्हर्मेंट एंड द पीपल ऑफ गोवा. एक्झिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट कॅनॉट बी स्टॉप्ड. ज्या टायमार जयेश साळगांवकर PCC मेंबर आसलो काँग्रेसचो तेन्ना हे कझिनो थिंगासोर येयल्या म्हणजे रिवरान. तेन्ना तेणें केन्नाच ओपोज करूंक ना. इनॉग्रेशनाकूय ते गेल्ले आहा. तो तेन्ना आमदारूय नासलो, ZP नासलो. तेजे उपरांत ZP जाला तो. वेरे कॅझिनो म्हणून तो पयलूच येयल्लो आहा. म्हाका दिसता 1 वरस 1.5 वरस जाले. वेरे कझिनो थिंगा आहा नेरूल. तो तेजे टर्मान येयलो मिनिस्टर आसलो पळय तेन्ना तेणी ओपोज करूंक ना. इज अ नायस बॉय. तो स्लोली तेणें शिकपाक जाय हें सगळें काम. हांवें ताका सांगलां पळय तें एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटीव असेंब्ली. सो मिनींग सारको ट्रू मिनींग ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटीव असेंब्ली खूब टायम लागता शिकपाक. तेणें शिकचें तें. हांव ताका गायड करूंक सोदिना, हांव ताका कांय हें करिना, बट तेणें शिकोंक जाय. आनी वॉट इज गूड फॉर द पीपल ऑफ हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी ही हॅज टू थिंक अबाउट इट फर्स्ट. काकोडेच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम 13 डिसेंबराच्यान चालू करतले अशें मायकल म्हणटा. ओल्या कोयराचेर प्रक्रिया करपी ह्या प्रकल्पाचे काम 15 म्हयन्या भितर पुराय करतले अशेंय ताणें सांगलें. ह्या म्हयन्याच्या 13 तारखेर काम स्टार्ट थिंगा. 15 म्हयन्यांनी आमी रेडी करून दितले प्लांट. जी टेक्नॉलॉजी आमची आहा कलांगूट तेजेर इम्प्रुवायज टेक्नॉलॉजी थिंगा घालता आमी. इट इज ओनली फॉर वेट वेस्ट. ड्राय वेस्ट वील कम एंड गेट बेल्ड आउट फ्रॉम देर. जे सिमेंट फॅक्टरीन वयतल्यो. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. गोंयांतल्या घोळी वखदांच्या वेव्हाराविशीं आपणे प्रधानमंत्र्याक गोपनीय अहवाल धाडला अशें शिवोलेचो आमदार विनोद पालयेकार म्हणटा. गैरवेव्हारांत घुसपिल्ल्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी ताणें केल्या. कांय लोकांनी आपणाक पत्रां बरोवन खंयच्या खंयच्या वाठारांत घोळी वखदांचो वेव्हार चलता तेची म्हायती दिल्या अशें पालयेकार म्हणटा. देखून मुख्यमंत्र्यान आतां तरी हाचेर कारवाय करची अशी मागणी परत एक फावट पालयेकारान केल्या. हांवें दर आठवड्याक हांव कंप्लेनी दीत आसा. मुख्यमंत्र्यांक प्रामुख्यान दिता आनी कन्सर्न सगळ्या डिपार्टमेंटांक IGP, SP नॉर्थ, DYSP, कन्सर्न पुलीस स्टेशनचो जो इन्स्पेक्टर आसा तेका. आनी अशें दिसता की ह्या राज्यान कोणूच वाली ना काय कितें हेचेर कारवाई करपाक. आनी ती कारवाई न केल्या मुळे हांवें
भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाईजी मोदी हांकां गोपनीय असो एक अहवाल धाडलो. तो अहवाल म्हाजे कडेन आसा, तो अत्यंत गोपनीय आसा आनी हातूंत भितर जे जे लोक इनवॉल्ड आसा ह्या ड्रग्सान तांचेर बेगोबेग कारवाई करची असं म्हणून त्या अहवालान हांवें धाडिल्लें आसा. म्हाका वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान पत्रां आयिल्लीं आसा आनी त्या पत्रांचेर संबंदीत नागरिकांनी बरयल्लें आसा की खंय खंय ड्रग्स पार्ट्यो जाता आनी कशें तेचेर कारवाई केली वचना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फुडल्या 3 दिसां भितर कांद्याचें मोल देंवयलें ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी महिला काँग्रेसीन दिल्या. महिला काँग्रेसीन शुक्रारा फळां उत्पादन महामंडळाच्या संचालकाक घेराव घालून तांकां हे विशीं जाप विचारली. फाटल्या कांय दिसांसावन कांदो 150, 170, 180 आनी सद्याक 200 रुपया किलो दरान विकतात. हे वाडिल्ले मोल जाता तितले बेगीन देंवोवपाची मागणी महिला काँग्रेसीन केली. सद्याक तांणी बारीक शेतकारां कडल्यान कांदे विकते घेवपाक सुरवात केल्या. देखून फुडल्या सप्तका भितर कांद्याचे मोल नियंत्रणांत येतले असो विश्वासय महामंडळाचो संचालक संदीप फळदेसायान उक्तायलो. महिला काँग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. महिला काँग्रेस जिंदाबाद. आमका जाय कांदो सवाय आमका जाय. अरे आमका जाय कांदो सवाय आमका जाय. आज बरे बरे लोकांच्या गरीब लोकांच्या पोटार आयज सरकार आयल्लो आसा आनी हेय सांगपाक सोदता 60% जेन्ना सप्लायर दिवपाक सोदता तेन्ना 30 रुपीजान तुमी कांदो बाजारात दिवचे ना जाल्यार आमी सांगिल्लें आसा 3 दिसाचो टायम दिल्लो आसा. 3 दिसां भितर समज कांद्याचो रेट गोंयांत सकयल हाडना जाल्यार आमी गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस तांकां नाका शिवर करतली. नाल जशें आमी विकिल्ले म्हारग जाले तशें वचून गव्हर्मेंटाक मोक करतली म्हणून. बेर द कॉस्ट बट सी दॅट गिव द ऑनियन्स एट द सबसिडायज rates to the common woman, common man, common goan. थोडे म्हयन्याक कर्नाटकांतल्यान येता, मागीर महाराष्ट्रांतल्यान येता, मध्य प्रदेशांतल्यान येता. आतां सद्याचो जो पळय सिजन आसलो त्या सिजनाक कर्नाटकाच्यान कांदो तुका मार्केटांक येवपा आशिल्लो. सो जे अनसिजनल रेन्स जाल्या त्या रेन्साक लागून ह्या म्हयन्याक जो पळय कांदो येवपा आसलो मार्केटांक तो कांदो कुसला. सो मार्केटांक कांदो एवेलेबल ना. आतां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया खूब प्रयत्न करता इम्पोर्ट करपाचो कांदो, तोय बी गव्हर्मेंटा कडेन चालू आसा. प्लस आमी एज अ कॉर्पोरेशन आमी बारीक शेतकारां कडल्यान कोणा कडेन सपोज 500 किलो मेळटा, 200 किलो मेळटा, 400 किलो मेळटा वो आमी प्रोक्युअर करून एवेलेबल करपाचो अरेंजमेंट आमी करता. सो तें जर जालें स्मूथ जर वर्कआउट जालें जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या आठवड्यासान रेट्स देंवपाक लागतल्यो आनी मॅक्झिमम ह्यो ज्यो पळय क्रायसीस आसा त्यो मॅक्झिमम आनी 10 दीस उरतल्यो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सरकारान म्हादयचो प्रश्न सोडयलो ना जाल्यार दर एका कॉलेजीन वचून तरणाट्यांक एकठांय करतले आनी सरकाराक बुद्ध शिकयतले अशी शिटकावणी गोवन विजिलंटे संघटनेन दिल्या. गोंयकारांक सतावपी प्रस्नांक वाचा फोडपा खातीर स्थापन जाल्ले हे संघटनेन शुक्रारा पत्रकार परिशद घेतिल्ली. कांय वर्सां आदीं आमकां दिसतालें हो सरकार तरी आमचे प्रस्न जाग्यार घालतलो, पूण तशें कांयच जालें ना अशें संघटनेचो अध्यक्ष अनंत कवठणकरान सांगलें. खण म्हादय आनी आतां नाफ्ताच्या विशया वयल्यान सरकारान गोंयकारांक फटयल्या अशें ताचें म्हणणें. मायकल लोबोक खबर ना ताच्या मतदारसंघात कितें चल्लां तें आनी तो दुसऱ्यांक भाशणां दिता अशें म्हणून ताणें मायकलाचेरूय फोग काडलो. पळयात. आमकां थोड्या युथांक दिसतालें की बाबा हो न्यू जो गव्हर्मेंट फॉर्म जाला वयर सेंटर तो आमच्या भलायके खातीर जाला आनी आमकां दिसतालें कितें तरी बरें जातलें म्हणून. मात हे आयज पळोवन अशें दिसता की हांगा आमचें कांयच बरें जावपाचें ना म्हणून. जाणट्यांक सद्याक रस्त्यार येवचें पडलेलें आसा जे आमचेकून खूब व्हडले आसा जशे वेलिंगकर सर आनी तेंचे थोडे जाण कलीग बीन आसात तिंका रस्ते आमच्या खातीर फुडले पिगे. सो आमकां ही लज दिसता आनी त्या खातीर आमी कितें तरी करचें म्हणून हांव आयज सांगता की समज गव्हर्मेंटान हेजेर जाता तितले बेगीन सोल्युशन काडूंक ना आनी हे समज इशू सॉल्व जावना जाल्यार आमी जाता तितले यूथ कॉलेजींनी जावं सगळ्या युथांक एकठांय करतले आनी गव्हर्मेंटाक कितें ती सारकी बुद्ध शिकयतले. नाफ्ता वेसल हा तो एक टिकींग बॉम्ब जाल्लो आसा, केन्ना कितें जातली तेजी गॅरंटी ना. म्हाका कळना की हांकां ह्या इशूचेर कितली गंभीर आसा जावं कितें आहा तें आसा खबर काय ना ते काय हे बेश्टे फकाणां करता ते. ही नाफ्ता शिप म्हटल्यार सद्याक एक करप्शनाचो जावं पयशे खावपाचो एक माध्यम जाल्लो आसा.
तूं तुज्या पयलीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळय कितें सारकें आहा आनी कितें ना तें. प्रॉस्टिट्युशन आनी ड्रग्स खंय पावला तें पळय. हो दुसऱ्या मिनिस्टरांचेर कमेंट करता की हेका लॉटरी लागला बाबा तेका लॉटरी लागला, की पयलीं तुवें MLA म्हणून आमदार म्हणून काम करचें हें करचें. तुवें आमदार म्हणून तुवें कितलें काम केल्लेलें आहा. आयज जो इनिशियली पयलीं ड्रग्स म्हणटा फकत फॉरेनर्सांक जावं तशें म्हणून आसताले, सगळें डिनाय करता, मात आसताले तितलेच पुरती थंय तितलीच एरिया आसली. आयज थंयसून सप्लाय जावन आख्ख्या गोंयाक गोंयचे सगळे युथांची वाट लागता आनी थंयसर सगळे ड्रग्स आनी हे भरला आनी हेका आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें चल्लां तेजी कांयच खबर ना आनी हो दुसऱ्यांक भाशणां दिता की अशें करतलो आनी तशें करतलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. निवळ पर्यावरण आणि निरोगी भलायके खातीर लोकांनी सायकलिंग संस्कृताय आपणावपाक जाय. ही मोख मुखार दवरून राकेश शर्मान नोव्हेंबर म्हयन्यात काश्मीरच्यान ताच्या सायकल प्रवासाक सुरवात केल्ली. कन्याकुमारी मेरेनच्या ताच्या प्रवासान लाखांनी लोकांची भेट घेवपाचो हावेस ताणें उक्तायला. राकेशान काश्मीर सावन आपणाल्या प्रवासाक सुरवात केल्ली. शेनवारा तो गोंया पावलो. सायकलिंगा विशीं लोकां मदीं जागृताय करपाच्या उद्देशान आपणे ह्या प्रवासाक सुरवात केल्ल्याचें ताणें सांगलें. पळयात तो कितें म्हणटात तो. और मैंने ये अपनी जर्नी 3 तारीख को घर से निकला था. 5 तारीख को मैंने ये कश्मीर से शुरू किया, उधमपुर और कटरा के बीच से. लाल चौक तक मैं पहुंच नहीं पाया था सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, वहाँ कुछ माहौल ठीक नहीं था, तो वहाँ से मैंने 5 नवंबर को शुरू किया. 1 लाख लोगों से मिलने का मेरा लक्ष्य है कि मैं 1 लाख लोगों से कम्युनिकेट कर सकूँ और उनसे इस बारे में बात कर सकूँ, काफ़ी कुछ सीख सकूँ और उनको इस बारे में उनको सजेशन दे सकूँ अगर लगे तो. दिन में कई ऐसे जगह आई जहाँ पे 200 प्लस भी चली है और कई जगह 150 भी चली है. 150 से 200 के बीच की एक एवरेज रहती है. पर जब कोई बहुत चढ़ान आती है या घाट आते हैं या रोड डैमेज होता है या कई बार आप फिट नहीं होते हो, तब आपकी 80-100 चलती है. उस बीच में जो पेट्रोल नहीं यूज़ होगा उसका पैसा बचेगा, चाहे 2 रुपये बचे 10 रुपये बचे, और वो पेट्रोल ना यूज़ होने से पॉल्यूशन भी बचेगा. तो इसलिए मैंने कहा कि उनको साइकिल, अभी साइकिल एक शो ऑफ बन के रह गया. महंगी साइकिल लेकर के चलाना ही साइकिल रह गया. आप काम नहीं कर सकते अपने साइकिल से. हाईवे पे सबसे ज़्यादा जो मैंने जानवरों को मरे हुए देखा तो मुझे लगा कि हमने डेवलपमेंट तो किया, हाईवे हमारे लिए ज़रूरत है, मैं ये नहीं कर कि आप हाईवे को ख़त्म कर दो, पर वो हाईवे की वजह से कितनी चीज़ें डैमेज हो रही. कई जगह मैंने मतलब हाईवे के किनारे पेड़ कटते हुए देखे. कुछ जगह मैंने देखा हाईवे चौड़े हो रहे हैं तो पेड़ काटे गए, पर उन पेड़ों को अलग जगह पे नहीं लगाया गया. हो सकता है वो गवर्नमेंट की आगे की प्लानिंग हो, पर मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. सिनेमा संवसारीक भाशेंतल्यान उलयता. सिनेमात अर्थ आनी प्रासंगिकता आसताच, ते भायर सिनेमा संस्कृतीक आनी सामाजीक फाटभुंयेर आदारिल्लो आसता, अशें सेमाना दा कुल्तुरा इंडो पोर्तुगेजा संघटनेचो अध्यक्ष अमित पिंटोन सांगलें. लुसोफोनिया चित्रपट महोत्सवाचे शुक्रारा गोंय मनरिजवण संस्थेत उक्तावण जालें. ह्या उक्तावण सुवाळ्यात अमित उलयतालो. Films speak a universal language. They have meaning and relevance for all people, regardless of their national, cultural or social backgrounds. We hope that events such as this film festival help build closer cultural ties between our two great nations, India and Portugal. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात आनी ह्या खबरापत्रा उपरांत पळयात गोंयचो मिमिक्री स्टार साई दत्ताचे फोडणी फाव. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो. See. Basically, I want to say something. I want to comment something. That since I'm from Panjim, we are not suffering from that this thing. That Sonsodo. Sonsodo means where I am gelo. That fire is caught by Sonsodo. And that me punayin. Who said that? It was actually basically it was said by that Mr. Fodnavis. But me punayin is now being consistently taken seriously by that fire, which is which is coming again and again in Sonsodo. Me punayin, uzayin. It is like that. And I want to say something that whatever basically you are taking seriously now, that these casinos or anything from Panjim city, that you should be able to run it very quickly, because otherwise you can't help it out, because you are saying Fodni Fao and they will say तुझ्या आईचा गो. That this thing should not happen.